म्हापसा जिल्हा आणि सत्र न्यायालयान लुत्रा भावांक दिलासो दिलो. बॉच बाय रोमियो लेन क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ले प्रकरणात त्या दोगांयचो सशर्त जामीन मंजूर केला. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका केली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आता लुत्रा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जालो. 6 डिसेंबर 2025 या दिसा हडफडेच्या बॉच बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जणांक दुर्दैवी मरण आयिल्ले. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुत्राक पुलिसांनी अटक केल्ले. ह्या प्रकरणांतल्यान तांची सुटका जावची म्हूण तांच्यांनी जायते फावटी न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केल्ले, मात न्यायालयान तांचे अर्ज न्हयकारिल्ले. ताचे उपरांत 1 एप्रिलाक ह्या प्रकरणा विशीं म्हापशेच्या न्यायालयांत सुनावणी जाली. तेन्ना उजो लागिल्ल्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान जामीन दिल्लो. मात क्लबा खातीर भलायकी खात्याची बनावट एनओसी तयार केल्ले प्रकरणात लुत्रा भाव म्हापशा पुलिसांच्या कस्टडीत आशिल्ले. बुधवारा दोगूय लुत्रा भावांक म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात हाजीर केले. न्यायालयान त्या दोगांकूय दिलासो दिला. बनावट एनओसी प्रकरणात त्या दोगांयचोय सशर्त जामीन मंजूर जालो. दरेकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर तांची सुटका जाली. वट्ट 3.5 म्हयन्या उपरांत आता लुत्रा भावांचो कस्टडींतल्यान भायर सरपाचो मार्ग मेकळो जाला. The Honorable JMFC has granted bail subject to regular conditions of 1 lakh personal bond and surety of 50,000 each, and the usual conditions. And I think there is a condition to report for 5 days. The judgment is not out. The Honorable Judge has just pronounced the order. Earlier they were granted bail in both also. Yes, on 1st of April they were granted bail by the Secretary. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.